अर्बनायझेशनाचे अगेन्स्ट उरलेले आहा कितें थरयलां पळय पयलीं म्हटल्यार आमी जे अर्बनायझेशन आसा जे चिंबल एरिया नोटिफाय करता इन अर्बन एरिया ते आमी आउटरायट काल एक लेटर दिल्ले आनी अपोज केले विलेजरांनी. आयज जरी एजेंडाचेर मुद्दो नासलो मग आमी सांगला की आमचे गांवचे सेंटिमेंट आयकून घे आनी विलेजरांनी ते सगळे सांगला की युनानिमसली जे अर्बन एरियाज आयज चिंबलान डिक्लेअर करता ना नोटिफाय करपाच्या ते ग्रामसभेन आणि विलेजर्स ऑफ चिंबल्सान आणि विलेज पंचायत सरपंचांनी सांगलेलं बाकीचे पंच म्हणजे ते अपोज करता म्हणून वेरियस ग्राउंड्स आहा जे आमी ऑलरेडी काल सांगलेले आहा. हो एक षडयंत्र आहा, कॉन्स्पिरन्सी आसा सरकाराची. तितून डायरेक्टर ऑफ पंचायती इन्वॉल्व आसा. कशें इन्वॉल्व आहा तुमकां सांगता. आयज जी ग्रामसभा घेवपाची आहा ती ग्रामसभा घेवपाक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक रायटूच ना. सेक्शन 5 आणि सेक्शन 6 कितें म्हणटा की सरपंचान ग्रामसभा घेवपाक, इवन स्पेशल ग्रामसभा ऑर्डिनरी ग्रामसभा सरपंचान घेवपाक जाय. आता अप्रुवल ऑफ ग्रामसभा डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर द इयर 26-27 इज अ ऑर्डिनरी बिझनेस. हो स्पेशल बिझनेस न्हू, हो वर्सा वर्स जाता. इट इज नॉट अ स्पेशल बिझनेस. खाली स्पेशल ग्रामसभा कित्याक घेवंक लायली आनी आयच्या डेटीचीच कित्याक घेवंक लागली. सगळ्या पंचायतीन कित्याक घेवंक लायली. ही ड्युटी आहा पळय सारकी तेणी आपली जो डायरेक्टर आहा पळय तेणी फॉलो करूंक ना. हे सगळं व्हायोलेशन आसा. आनी आयची ग्रामसभा फाल्यां चॅलेंज सुद्दां कोणी धरता तिथं काय स्टँडूच उरचें ना. कित्याक सांग, स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक ऑर्डिनरी बिझनेस तू डिस्कस करता. कशें डिस्कस करूंक शकता. सो हे पॉसिबलूच ना. आनी तेणी सांगला की हे लेटर जे येयल्ले जे मेमोरंडम येयल्ले ग्रामसभा घेवपाचे ते आतां येयला. मग जे नोटिफिकेशन करपाचे मेमोरंडम येयल्लो तो 13 मे केल्लो डीओपी आनी डीओपीन तो 26 मेक धाडलेलो. पूण तेच्या पयलीं हे दोनूय कंबायन घेवन हेजेर ग्रामसभा घेवपाक जाताली. मग तशें जालें ना. ही कॉन्स्पिरसी जाता सगळे रेव्हन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी हे सगळे इन्वॉल्व जावन हे जे अर्बनायझेशन आहा ते गुपचूप करूंक सोदताले. मग तेजो पांडा आमी आयज फोडलेलो आसा. आयज विलेज चिंबलकारांनी एक प्रेसिडेंट सेट केल्लो आसा. ग्रामसभेन हे रिजेक्ट करून आख्खे गोंयभर तांकां एक मेसेज दिल्ले सरकाराक की अर्बनायझेशन आमी गांवचे करून दिवची ना म्हणून. तो तुवें म्हणलें पळय आतां ही ग्रामसभा ती चॅलेंज करी जाल्यार भायर पडटली. तो तुमकां दिसना तुमी डिमांड करपाक जालो स्पेशल ग्रामसभा अर्बनायझेशनाचे तो कित्याक ना. डिमांड आमी तो डिमांड लेटरा थ्रू केल्ला. समज सरपंच ऑलरेडी सांगला की अर्जंट जी ग्रामसभा आसा ती ग्रामसभा ती अर्जंट म्हाका दिसता या फुडल्या विकान नेक्स्ट विकान जावपाचें आहा. ओके तेंची मिटींग आहा फोर्टनायट मिटींगेन जावन ती फुडल्या 2 विकांनी घेवपाची आसा. सो तेजेर तेन्ना आमी डिस्कशन करता. तेन्ना ते ऑलरेडी इन एनी केस ती अर्जंट ग्रामसभा आसतली. मात डिस्कशन करूंक जाता आमकां विथ परमिशन ऑफ सरपंच. आता कित्याक ती चॅलेंज कोण ही ग्रामसभा करची ना. कित्याक ही ग्रामसभा कित्याक जाय म्हणटा ती पयशे काडपाक. कोणा डायरेक्टर ऑफ पंचायताक जी फंड काडपाक पयशे जाय पळय तेन्ना आमी अप्रुवल दिवचो पडटा पयशे काड म्हणून. सो आमी आयज अप्रुवल दिला सरकाराक की पयशे काड म्हणून. इतलो टायम एक्चुअली जानेवारी 26 हो जीपीडीपी अप्रूव जाल्लो. जीपीडीपी अप्रूव 2026 जाल्लो. परत आनी अप्रुवल कित्याक करूंक शकता. आणि आयज फाल्यां 29 तारीख लास्ट डे म्हणून खंयच्या कायद्यान बरयल्लें आसा. खंयचे तूं गायडलायन्स आमकां सांगता. पिपल्स कॅम्पेन आमी वाचला. 2008चो सर्क्युलर वाचला. 2016चो सर्क्युलर वाचला. तितून तशें डीओपी रायटूच ना ग्रामसभा घेवपाक आनी असो सर्क्युलर धाडपाक. जे आहा ई स्वराज पोर्टल जेन्ना अप्रूव जाता तो पोर्टलार तेन्नाच अप्रूव करूंक जाय मार्चा पयलीं. मार्चान मागीर बजेट पास जावपाक जाय असो प्रोविजन आसा. सो आतां एप्रील मे जुनान तुमी आतां 3 म्हयने ह्या वर्साचे जाले आनी आतां डिपार्टमेंट सांगता म्हणून ग्रामसभा घेता. हे कितें म्हणजे तो डायरेक्टर आहा तो सरपंच जाला आतां गांवचो. सगळे 186 पंचायती तो डायरेक्टर आहा तो सरपंच जालो आनी तो कितें म्हण हे नोटिफिकेशन काडटा. म्हणजे खंय ना खंय तांकां हे बेगीनच्या बेगीन फंड्स घेवपाक जाय जे वयसून येता सेंट्रल फायनान्स कमिशन आनी स्टेट फायनान्स कमिशन कमिशन बेस सगळीं कामां चालू करपाक जाय. कित्याक मागीर इलेक्शन लागीं पावले कोर्ट लागले कामां करूंक मेळची ना. असो हो षडयंत्र इच्चून सुद्दां ते करप्शन करूंक सोदता. अशी तुमी न्यूज मारा की हे डायरेक्टर ऑफ पंचायत कमिशन खावपाक हे सगळे करता. कित्याक इलिगल आयज तुमी हे नोटिफिकेशन धाडलेलें आसा. पयलीं म्हटल्यार ते नोटिफिकेशन हे धाडपाक ताका कसलीच गायडलायन तेणी मेन्शन करूं ना. तुका रायटूच ना ग्रामसभा काडपाक हे तेणी कळपाक जाय आसलें. सो हेजेर जर फुडें जर कितें जाता आमकां कळटा की रॉंग वेन हे वयता जाल्यार आमी डेफिनेटली फुडली कारवाय करतले. कंप्लेन करतले तुमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती अगेन्स्ट. डायरेक्टर करूंकूच जाय. कित्याक सांग सेक्शन 5 आनी सेक्शन 6 कितें म्हणटा. सेक्शन 5 कितें म्हणटा गोवा पंचायत राज एक्ट सरपंचान वर्साक 4 ग्रामसभा घेवपाक जाय. मागीर 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी 19 डिसेंबर 2 ऑक्टोबर स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक जाय. आनी बाकीची स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक जेन्ना नवे मुद्दे येता तेन्ना सरपंचाक रायटा. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक रायट ना ग्रामसभा. आनी ती म्हणून शेनवारा आनी आयज ग्रामसभेक कितले लोक येयले. ती म्हणून ऑफिसान घेतले कितले लोक. सो अशें हो षडयंत्र फूल हे लुकोवपाक
जे अर्बनायझेशन नोटिफिकेशन जे आहा ते लुपोवपाक आनी ते एक कॉन्स्पिरसी करपाक हे सरकारान वीथ कितें म्हणटा वीथ रेवन्यू डिपार्टमेंट आनी वीथ बीजेपी गव्हर्मेंटांनी हे केलेले आसा. आयज सुद्दां सगळे पावर तुम्ही काढून घेता. आयज सरपंचाचे पावर तुम्ही काढून घेतले. आम्ही सरकारचे डिपार्टमेंट खंय जाल्ले, बीजेपीचे डिपार्टमेंट खंय जाल्ले आसा हे कितें नाका जाल्ले हा. आणि आम्ही डिमांड घातले, सरपंचान ऐकलं आमचे. मग आमकां रिक्वेस्ट आमच्या सरपंचा कडेन की बाबा हे करचे, कित्याक हेज्या पयलीं एश्युरन्सीस खूप दिल्ले मग ते जायना. आता आमकां काल एक वॉल थंयसर कोलॅप्स जाल्ले दोन दीस जाले. ते नवे काल आमकां जीपीडीपीन घालूंक मेळना. आमचे तो वयर सुभद्रा बारा कडसून वयर ते गडी मिशना कडेन आख्खो रोड पडलेलो आसा. ते आमकां करूंक मेळना. जी थंयसर मरे एमआरएफा कडले ते थंयसर सगळे ड्रेनेजीस फुलां ते आमकां काम घालूंक मेळना. तर तुमी आयज अप्रुवल कित्याक टायम वेस्ट कसो केला आमचो. त्याच्या पेक्षा अर्बनायझेशन ग्रामसभा घेतलेली जाल्यार आयज हे जर सांगताले. दुसरो मुद्दो आमी एक 3 मुद्दो तिसरो मुद्दो म्हणल्यार ते पत्र काडपाचे वयले ते पंचायती कडेन पयशे 1.5 कोटी सुमार तेतून पत्र काडपाचे नाल्यार आमकां एक्सेस दिवपाचो. सरपंच म्हणपाक लागलो की तेणी ते आपल्या हातीन कांय ना, आमी लेटर केला आनी रिमांडर धाडटले. मागीर विलेजाचो डिमांड आहा की ते करपाक जाय म्हण तेंच्यांनी पंचायतींत करना. आमी आतां ऑलरेडी डिसायड केला की आमी कितें आतां आमचे रितीन आमी करतले फुडलें काम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.